हो जो प्रोजेक्ट आसा कितलींशीं वर्सां जाले आमी वेट करताले. सो सगळ्यांत पयलीं आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच जे PWDचे जे स्वता मिनिस्टर आसा सो ताका सगळ्यांत पयलीं आमी धन्यवाद म्हणटा कित्याक आयज तेंच्यांनी जी इनिशिएटीव घेवन तशेंच आमचे सिरवेज कॉर्पोरेशन म्हणजे डिपार्टमेंटाकूय हांव धन्यवाद म्हणटा. स्पेशली आमचे MD पार्सेकर बाब आमचे भुरगो सगळे तेंचे सगळी टीम आसा हांगा जोकीम बाज आसा बाकीच्यांची टीम सगळे जाण आमी मेळून हो प्रोजेक्ट कित्याक हो प्रोजेक्ट खूब वर्सां जाले आमी रावलेले कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी स्पेशली आमचे जे 9 नंबर वॉर्डाचे आनी स्पेशली आमचे फिशरमॅन जे भाव आसले तेंचे सदांच कंप्लेन आसताली कित्याक बाबा जे आमचे ट्रिटेड उदक आसा ते आमचे एरिबेन सीयान डिस्चार्ज जाता म्हणून आनी काही कारणांक लागून म्हाका दिसता तेंच्या वांगडा हांवें कितलीशी हांगा मिटिंगे घेतलेल्यो आनी इवन त्या टायमाचो PWD मिनिस्टर बाब निलेश काब्राल जे स्वता हांगा येवन तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केल्लेले आनी जे उदक जे आमी दर्यान सोडटाले जे डिस्चार्ज जाताले तें फुडें जावचें न्हू म्हणून सो तेज्या लागून एक हो योग्य उपाय काडलेलो आसा आनी जे ट्रिटेड उदक आसा जे आमचे सिरवेजीचे ते हांगसून आमचे टोटल सप्लाय जातले MPT. सो MPT वील बी युजींग इट फॉर देयर पर्पज. सो डिफरंट पर्पजाक लागून ते यूज करतले MPT. बट जे उदक हांगसून आसा ते सगळे थंयचे सप्लाय जाताले जे हांगा आनी तेज्या लागून आयज तेजे आमी फावंडेशन घातलेलें आसा काम आयच्यान सुरू जातलें आसा. म्हाका दिसता टोटल प्रोजेक्टाचो एस्टिमेट आसा अरावंड 3 crores आसा. 2.61 standard cost and estimated cost 2.51. सो ते अरावंड तितलो कॉस्ट आसा हेजो आनी एक कंप्लिशन पिरियड आमी दवरलेलो आसा 90 days it will be completed. विदीन 3 months इट वील बी कंप्लिटेड. सो नेक्स्ट 3 months भितर हो आमचो प्रोजेक्ट जो आसा तो कंप्लीट जातलो. तेजे भितर म्हाका दिसता खुबशे आमचे भायणाच्या लोकांक जो हांगा इशू आसलेलो पळय तो इशू सॉर्ट आवट जातलो आनी म्हाका दिसता एक बरो डिसिजन आनी परत एकदां हांव आख्खे आमचे सिरवेज डिपार्टमेंटाच्या सगळ्यांक ऑफिसरांक हांव धन्यवाद म्हणटा आनी त्याच प्रमाणे म्हाका दिसता आमच्या आख्खे भायणाच्या लोकांक स्पेशली आमचे फिशरमॅन आनी जे आमचे 9 नंबरान लोक रावता जो तेंची खुबशी कंप्लेन आसताले ते खंय तरी आमकां तेजो लाभ मेळटलो तेजो बेनिफीट मेळटलो. तेज्या लागून हांव सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा. पळय आतां मेन आमचो जो इशू आसलेलो की तेजो डिस्चार्ज आसा तो खंय तरी बंद जावचो म्हणून आनी तेज्या लागून म्हाका दिसता इट इज अ विन सिट्युएशन फॉर द एंटायर पीपल ऑफ मुर्मा गोवा कित्याक एका सायडीक जे डिस्चार्ज जाताले उदक ते कमी जातले ते उदक सगळे चडशे उदक आसा ते सप्लाय जातले MPT वील बी युजींग इट फॉर डिफरंट पर्पज. जे पयलीं थंयसर उदक हाडून ते स्टोर करताले थंयसरूय खुबसो इशू आसलेलो मॉस्किटो ब्रिडिंगाचो बाकीचो हेजो खूब जाणांचो इशू आसलेलो. सो म्हाका दिसता ते सगळे इशू आसा ते खंय तरी कमी जातले आनी म्हाका दिसता हे जे उदक आसा पळय कित्याक हांवें हें उदक पळयलां इट इज अ व्हेरी क्लीन वॉटर फॉर द ट्रिटेड वॉटर एक्सेप्ट फॉर ड्रिंकींग बाकीचे यू कॅन यूज फॉर द एंटायर पर्पज इवन फॉर गार्डनींग इवन फॉर वॉशिंग युअर व्हेकल्स बाकीचे कित्याकूय यूज करता कन्स्ट्रक्शनाक लागून बाकीचे सो दे MPT वील यूज इट फॉर डिफरंट पर्पज. सो दे नीड लॉट ऑफ वॉटर. सो दीस वॉटर वील बी डायरेक्टली टू द पायपलायन ते तांकां पावतले आनी म्हाका दिसता हेज्या भितर मॅक्सिमम जो बेनिफीट आसतलो तो आख्ख्या मुर्मुगांवच्या कॉन्स्टिट्युन्सीक हेजो बेनिफीट जातलो कित्याक पळय कितें आसता मेन म्हणटा ते इट इज अ इनिशिएटीव ऑफ द कितें लोकांचो डिमांड आसलेलो तेज्या लागून हो इनिशिएटीव घेतलेलो आसा. आनी परत एकदां तुमकां सांगपाक सोदता कित्याक मुद्दम सांगता खरेंच तांकां सिरवेज डिपार्टमेंटाच्या सगळ्या ऑफिसरांक हांव कॉंग्रेच्युलेट करता तांकां वालोर दिता कित्याक तेंच्यांनी इमिजिएटली हो इशू हातीन घेवन तेजेर खंय तरी उपाय काडपाक लागून तेंच्यांनी फुडाकार घेतलेलो आसा. स्कीम घेतलेली आहा डिझायन सप्लाय लेईंग ऑफ 300 mm पायपलायन. इट इज ऑफ K7 TI पायपलायन. लेंथ असतील तेगेली 1.8 किलोमीटर. आमी STPच्यान MPT पर्यंत घालतली ही आनी ही स्कीम आसा ती गोंयांत सेकंड आसा. फर्स्ट आमी पणजे घेतलेली अंडर स्मार्ट सिटी ती ऑलमोस्ट 95% जाल्ली आसा. हें उदक ट्रिटेड वॉटर आहा पळय तेजे पॅरामिटर एकदम बरें आसता. यू कॅन यूज दीस वॉटर फॉर गार्डनींग यू कॅन यूज दीस वॉटर फॉर कन्स्ट्रक्शन फॉर वॉशिंग अशें डिफरंट यूज करूंक जाता. आतां तुमकां खबर आहा की पिवपाचें उदक शॉर्टेज जायत आसा आनी उदक आमच्या वर्ल्डान 100% जे उदक 98% सलायन वॉटर आहा बट दॅट वी कॅनॉट यूज. फक्त उरता 3%. ते 3% आहा तें फ्रेश वॉटर आहा तेजो आमी जाता इतको कमी यूज करपा जाय आनी पिवपाकूच यूज करपा जाय. आमी पळयलां की हें ट्रिटेड वॉटर कन्स्ट्रक्शनाक यूज जाता कार वॉशिंगाक जाता गार्डनाक जाता. तें स्टॉप जावचें खंय तरी आमकां दिसता. जें उदक सेव जातलें तितकें आमी युटिलायज करपा जाता. जेन्ना आमच्यो लायनी टँक्स आसता तांकां लागीं बरो प्रेशर मेळटा
जशें आमी पयस पयस वतात टेल एंडाक थंय प्रेशर कमी जाता म्हणजे युसेज चड आहा उदकाचो. हो प्रोजेक्ट एकदम बरो प्रोजेक्ट आसा. हो जातकूच आमचे प्रॉब्लम फूल सॉल्व जातले. एक्चुली आमी डिस्पोज करता तें उदक विदीन पॅरामिटर आहा. इट इज व्हेरी गूड वॉटर. आमी तें यूज करता सद्या नळा क्लीन करपाक, वॉशिंग करपाक. नाव दीस वील बी गिवन टू MPT फॉर देअर ओन यूज. थँक्यू. Period of time केन्ना 90 days.